दिता आनीक खास करून वी फॉर फातर्डा तशेंच बाब विजय सरदेसाय जे एक इनिशिएटिव्ह म्हाका दिसता 12 वर्सां जाली बरे भाशेन ही मांदावड आमची परंपरा आमची संस्कृती राखपाक प्रयत्न केले. हे टॅलंट वाडवाड्यांनी गोंयभर हे कॉम्पिटिशन करपाक सोंपें न्हू सांगता. सदांच गोंय पयलें आमी चिंतपाक जाय जे गोंयांत आज घडटा आनी कित्याक घडटा हेचे विचार आमी गोंयकारांनी खास करून विरोधी पक्षाच्या सगळ्या पार्टींनी चिंतपाक जाय. विनिंग फॉर्म्युला सादें आसा. 34% वर्सेस 66%. आमचे मदें आमी कॉम्प्रोमाइज करपाक जाय आमी सदांच म्हणटा आनी खुशालकाय म्हाका दिसता विधानसभेन आमी जेन्ना एक ऑपोजिशन कशें झगडटा आमचे डिफरन्सीस आमचो इगो फाटी दवरून गोंय सांबाळपाक आमी जे प्रयत्न करता तेच प्रयत्न म्हाका दिसता आज विधानसभे भायर एक क्लियर कट मेसेज वचपाक जाय. सगळे पक्षाच्या अधिकाऱ्यांनी समजून घेवपाक जाय की आमकां जरी तर आमी डिवायड करपाक लागले जाल्यार हे जे साधारण 33 नारकासूर आहे हे 33 नारकासूर गोंय पेटोय उजो आमकां म्हाका दिसता आमचेर पेटयतली. आमचे मदें थोडे नारकासूर आहे तेंकाय आमी उलो मारताय. वेळ जायना ना आनीक तुमी चिंतपाक जाय गोंय जरी तर आमी राखतले लोकांचो जो बरो एक गोंयभर एक रिस्पॉन्स आसा की तुमी सगळ्यांनी एकठांय जावपाक जाय म्हणून ही मेसेज म्हाका दिसता जे ह्या दिसांनी पाप करपाक सोदता तांकां ही मेसेज हांव सांगपाक सोदता. पाप जरी तो तुमची पार्टी करपाक सोदता जाल्यार सोडून येया. आमी गोंयकार कशे एक जावपाक जाय. आमचे मदें फूट घालपाचो आनी एक पावट प्रयत्न जाल्लो आसा. खंयचे पॉलिटिकल पार्टीक म्हाका दिसता 40 मतदारसंघात सध्या तरी कॅपॅसिटी ना पूण आमचे मदें एज आमी एक प्रिन्सिपल ऑपोजिशन पार्टी आमी चिंतला की सगळ्यांक एकठांय व्हरपाक एकठांय जेन्ना गेले आमचे मदें डिवायड करपाक लागतले. आयच्या दिसाक देंपरावन म्हाका बाब विजयन फोन मारलो की तुमी हे फंक्शनाक येवपाक जाय. तेज्या फुडें ऑदर फुडें आमी एक स्टेटमेंट वाचलो 2012 ते 2022 मध्ये युरी आलेमावचे 7 पुसा हे वाढला म्हणून. आता 2012 हांव आमदार नाशिल्लो. 10 वर्सां म्हजो डॅडी आमदार नाशिल्लो. 2012 हांव मोगान पडलो. 2013 डेटी गेलो. 2015 काजार जालो. 2016 भुरगीं जाली. अरे 17 ते 22 मध्ये काम केले. गोंयकारान कितें पयशे करपाचे ना तर ह्या मनशाक हांव सांगपाक सोदता ओपन चॅलेंज हांकां हरजोताय कोडे हरजोयताय दुसरे कोडे. ह्या मनशान चिंतपाक जाय जे दिल्लीचे मनीस हिंगा येता आमकां डिवायड करपाक. गोंय पयले पार्टी आमगेल्यो मागीर गोंय राखपाक आमी जो प्रयत्न करपाक जाय ज्या पद्दतीन जी हुकुमशाय जी दादागिरी आज जरी तर रामाक जाला फाल्यां तुमकां जातले कितें विचार आसूनी आमकां एक डेमोक्रेटीक हक्क आहा. आमच्या संविधानान बरयलेले हक हे कॉन्स्टिट्यूशन आमकां जे दिलेले आसा. आज आमचे मदें लोकां मदें भिरांत जालेली आसा
आनी आमी सगळ्यांनी म्हाका दिसता चिंतपाक जाय. हांव देव बरें करूं म्हणटा बाब एल्टनाक, बाब मनोजाक, बाब विजयाक, आनी आमी चिंतपाक जाय बरे विचार. गोंयचे जे अनएम्प्लॉयमेंट ज्या पद्दतीन वाडटा, ज्या पद्दतीन लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन, क्रायम, मर्डर, रेप, ज्या पद्दतीन करप्शन जाता, हेजेर आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन विधानसभेन आमी बोवो मारताच, पूण ग्राउंडार वचोन एक गोंयकार कशे आमी आसतले, आमचेय प्रयत्न जातले सगळ्यांक एकठांय घेवन मुखार व्हरपाक. ह्या फंक्शनाक जेन्ना तुमी आमकां आपयले, आनीक सगळ्यांक तुमकां दिवाळीची पयलीच शुभेच्छा.